फाल्यां भारताचो 75वो स्वतंत्र दीस. त्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या फाटभुंयेर लोकांक तिरंगो हाडून घराचेर उबोवपाक भारत सरकारान हर घर तिरंगा ही मोहीम आंखल्या. ह्या निमतान राज्यांत जावपी वेगवेगळ्या घडामोडींचो गोवा 365 नियाळ घेतलो. हर घर तिरंगा मोहिमेक लागून आयतारा पणजेत तिरंगा बोट रॅली घडोवन हाडली. भारताच्या स्वतंत्रतायेच्या 75व्या दिसाचो उगडास करपा खातीर 75 लोकांक घेवन 75 तिरंगा सजयल्ल्या क्रुजाचेर 75 मिनटां मांडवी न्हंयेंतल्यान लोकांनी प्रवास केलो. पळयात. Being a 75th Independence Day, it's indeed a matter of great pride and honor for us. We are a budding young nation which is just completing its 75 years of independence and great achievements. To commemorate this event with the Central Bureau of Communications, I, along with my staff and my cadets, we are taking part in this rally, which is going to be on a boat to commemorate the event, and also to instill the ideas of nationalism and national pride in my cadets, which is indeed a matter of great pride for me. मडगांव पालिकेसावन लोहिया मैदाना मेरेन भाजपा कार्यकर्ते वांगडी नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार, दामू नायक आनी हेर वांगड्यांनी मुखमोर्चा घडोवन हाडलो. पळयात. मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर इतिहासीक अशा लोहिया मैदानाचेर जमले आमी. हो मूक मोर्चा आमी काडला. तेजे सविस्तर म्हायती दामू नायकान दिल्या. आमच्या पंतप्रधानान जे कितें ह्या स्वतंत्रतेच्या निमतान जे कितें कार्यक्रम केल्या ते सगळे कार्यक्रम प्रत्येक मतदारसंघात जाता. मूक मोर्चा जावं, प्रदर्शन जावं तिरंगा, हर घर तिरंगा जावं, प्रभात फेरी, हे सगळे कार्यक्रम हे लोकांक कळपाक जाय की आमचो भारत स्वतंत्र जाता तेन्ना कितल्याशा लोकांचो त्याग, त्या लोकांचें बलिदान हे आयच्या लोकांक भुरग्यांक कळपा खातीर हे प्रदर्शन सुद्दां आयोजीत केल्या. विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस ह्या दिवसाच्या निमतान पंतप्रधान मोदीन गेल्या 14 ऑगस्टाक उलो मारिल्लो की हो दिवस आसा तो विभाजन विभीषिका स्मृती दिन म्हणून ऑब्जर्व करप. आनी त्या अनुशंगान आतां 1 वर्स जालें आनी हो दुसरो जो आसा तो स्मृती दिन आमी पाळटात. 1947 जेन्ना देश स्वतंत्र जालो त्या वेळाचेर 15 ऑगस्ट 1947 आमी स्वातंत्र्य दिन म्हणून मनयतात. पण ताचे पयलीं 14 ऑगस्ट 1947 हो खरें म्हणल्यार ती जी फाळणी जाल्ली त्या फाळणीच्यो असंख्य वेदना घेवन ते म्हणजे जखमो आसात त्यो जखमो घेवन आमी फुडें गेल्ले आसा. जाल्यार 70तल्या ठाणे LHBD सरकारी हायस्कुलाच्या तरणाट्यांनी लेगीत रॅली घडोवन हाडली. पळयात. जाल्यार सावड्डे वाठारांत लेगीत 75वो स्वतंत्र दीस मनोवपा खातीर सालावले डॅमार एक वेगळीच कलाकृती पळोवपाक मेळ्ळी. पुराय डॅम तिरंगाच्या लायटींनी चकचकतालो. पळयात. फाल्यां देशभर आझादीचो अमृत महोत्सव म्हळ्यार 75वो इंडिपेंडन्स डे साजरो करता आनी त्या निमित्त देशभर हर घर तिरंगा अशें भारताचे प्रायम मिनिस्टर मोदी हांणी सांगलां की हर घर तिरंगा अशी वेगवेगळ्यो ताणें कार्यावळी दवरल्या आनी देशभर हे 13 तारखेच्यान सुरू जाला. लोकांनी घर घराचे तिरंगा चडयला. तशेंच सालावले डॅम आसा थंय ताणें एक खास अशी रोशनाई केल्या. ती बरी 30 तारीख पर्यंत लोकां खातीर उरतली. सुभाष फळदेसाय आनी सुभाष शिरोडकर हांणी ताचेर राती उद्घाटन केलें आनी ताणें पूर्ण डॅम हो तिरंगाचें ताणें लूक दिल्लें आहा. पूर्ण रोशनाई केल्या आनी हो 30 तारीख पर्यंत लोकांक ताणें खुलो केल्लो आहा. डॅम मदीं सदांच बंद आसता पूण तो सदांच एक आकर्शण अशें डॅम हो साळावले डॅम हो लोकांचें आकर्शण. पूण ताणें हे 75व्या वर्सा निमित्तान
ताणें पूर्ण हो रोशनाई केल्ली आसा आनी हांगा एरिये भितर अनेक आतां काल बायक रॅली जाल्यो बाकी रॅली हायस्कुलाच्यो रॅली जाल्यो आनी हो आमचो 75वो इंडिपेंडंट डे मोठ्या दर्जावान साजरो करपाचे देशभर लोकांनी निर्णय केला. हातूंत एक मोदी सरकाराचें एक दिसता की हातूंतल्यान सगळो देश प्रेम जागून येतलो. अनेक आमची जी फुडली पिळगी आसा तांकां कांय आदी इतिहास कळपा लागून हाजो हो एक बरो सरकारान केल्लो हें आसा. त्या खातीर सरकारान हो केल्लो सरकार अनेक लोकांनी ताका बरो पाठिंबो दिल्लो आहा. लोकांनी आपल्यालो घराक तिरंगा घेवन चडयलेलो आसा. फाल्यां 15 ऑगस्ट हांगा सगळ्यांक परबीं. म्हजे मित्र बाब सुभाष फळदेसाय जे जावन आसात ह्या भागाचे आमदार आनी गोंयचे मानाधीक मंत्री. म्हजे बरोबर आज आमचे WITचे सेक्रेटरी बाब सुभाष चंद्र आसात आनी आमचे WITचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसात. त्या बरोबर आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर जे ह्या डॅमाची साळावली धरणाची निगा राखतात ते बाब श्री पाटील हांगसर श्रीकांत पाटील हांगसर आसात. ताजे बरोबर बाकीचे ताजे सगळे स्टाफ आसात. आनीक खूब अशे पंच मानाधीक पंच ह्या परिसरांतले हांगसर आयिल्ले आसात ह्या सुवाळ्याच्या निमित्यान. हांव सहज मनांतल्यान म्हणटा आनी भावनेन आनी मना पासून म्हणटा की गोंयचे हे सुंदर सोबीत गोंयचे सांगे जे आसा पळय ते काश्मीर आसा. इतलो सुंदर हो परिसर आसा. इतलो सुंदर परिसर आसा. ह्या परिसराक 4 चांद जे आसा ते आमचे धारवाड इंजिनियर्स तांणी लायिल्ले आसात. अमृत महोत्सवाच्या निमित्यान स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव आमच्या भारत देशाचो त्या निमित्यान ह्या डॅमाची जी रोशनाई केल्ली आसा ती पळोवपाक मुखाल्ले 30 तारखे पर्यंत असंख्य लोकांनी हांगसर येवचें अशें म्हणजे सगळे गोमंतकी आव्हान आसा. कारण इतलें सुंदर सांगे आनी सांग्यांतलो हो परिसर साळावली धर्माचो परिसर हांगसर निसर्ग देवता ही प्रसन्न जाल्ली आसा पळोवपाक मेळटा. ह्या निमित्यान म्हाका अशें अशें म्हणून दिसता की सांगे जो आसा पळय न्ही एक खूब मोठें पर्यटन स्थळ जें आसा पळय न्ही जावंक शकता आनी जातलें बाब सुभाषाच्या कारकिर्दींत दोनूय सुभाषाच्या कारकिर्दींत अशी सामकी हमी दिता. गोवा 365 खातीर पणजे, मडगांव आनी सावड्डेच्यान विन्सन रोझारियो, संदीप तुयेकार, प्रहार सावड्डेकार.